एकूच आम्ही जेन्ना टॅक्सीकारांकडे मिटींग घेताले तेन्ना आम्ही हे केल्ले की आम्ही स्टेजीर चढचे ना म्हणून. ओके, सो तुमकां जर जाय, ओके, तुमकां जर जायत जाल्यार हांव स्टेजीर चडटलो, ना जाल्यार चडपाचो ना, हांव सगळ्यान उलयतलो. चलो, थँक्यू. गेल्या वर्सा कोविड जाल्ले तेन्ना असोच एक मुवमेंट जाल्लो, मेळावली, आयकला आसतले तुमी न्हू. सेम कोविडा टायमार तेन्नाय ह्या पप्पून लोकांक रस्त्यार हाडलेले. मास्क घाल, हे घाल म्हणून फायनी दीत आसा आनी लोकांक रस्त्यार एके सायडीन हाडीत आसा. एक वर्स जाले कोविड आसा आतां, एक वर्साक कितलेशेच प्रोटेस्ट जाले आनी हे प्रोटेस्ट करपाक ह्यो बीजेपीचो सरकार गोंयकारांक लायता. एवरी टायम फक्त गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा आनी कोणाक ना. केन्ना तुमी पयला व्हडले बिल्डर रस्त्यार येयल्ले? केन्ना तुमी पयला हे व्हडले व्हडले लँड माफिया जे आसा पळय, ड्रगिस्ट आसा आनी कोण हे चोडवां विकता ते रस्त्यार येयला केन्ना? तेंचो धंदो बंद पडला केन्ना? फक्त गोंयकार हे मायग्रंट येवन आपणाक जाय तशें इल्लीगल करता, ते रस्त्यार येना. कित्याक? तेंकां हो सरकार पोसता, अक्षरशः पोसता आनी आमकां रडयत आसा. टॅक्सीचो इशू आयज नवो दीस खूब जाणांनी विचारले आमकां, तुमी पयलीं कित्याक येवंक ना? आमकां फोन डेली येताले. पयले म्हणल्यार हांव आउट ऑफ स्टेशन आहलो 5 दीस. ओके, जेन्ना हांव पावले आमकां येवपाचें जाल्लें, पूण एक काळजान लागताले सदांच. हो जो प्रोटेस्ट आसा हो टॅक्सीकारांचो प्रोटेस्ट, जाल्यार हांगा पॉलिटिशियन करता कितें? ज्या पॉलिटिशियनांनी गोंयची वाट लायल्या, गोंयकारांक काबार केल्या, असेंब्लीन बसून पोयमी म्हणटा ते ह्या स्टेजीर करता तरी कितें? ज्यांच्यांनी असेंब्लीन बसून थंय गोवा माल स्क्रॅप करपाक जाय ते हांगा येवन भाशणां कित्याक ठोकता? कित्याक ठोकता? आनी आमी ताळयो मारता. ते भाशणां ठोकीत आसा आमी सकयल बसून ताळयो मारिता. कितली वर्सां जाली हेच चल्ला, होच रुटीन. MLA येता, मिनिस्टर येता, ताळयो मारता. तो मायकल लोबोयन हांगा ह्याच प्लेसीचेर तेणी सायन मारलेली आनी ते प्रतिमा कोतिनो ताचे वांगडा आसले. इतले दीस ते प्रतिमा कोतिनो गोवा माल स्क्रॅप जावंक ना जाल्यार कित्याक धरणार बसोंक ना? असले काय ना ते मायकल लोबोची सायन घेवपाक. तुमकां विचारता असले काय ना? आनी तुमी तेका ताळयो मारता. तकलेर चडयले तुमी आयज आमदारांक, ह्या दालालांक तुमी आयज तकलेर बसयल्यात तुमी. म्हणून आयज ही पाळी येयल्या गोंयकारांक रस्त्यार येवपाची, प्रोटेस्टाक बसपाची. हेका जिम्मेदार ते ना, ते आपणाक जाय ते करतले. हे MLA आपणाक जाय ते करतले. आमी कितें करतले हे डिपेंड आमचेर आसा. आमची परिस्थिती कितें आसतली डिसायड आमी करपाक जाय, ते आमी करूंक ना इतली वर्सां.
ते येतात भाषणात ठोकतात आम्ही तुमच्या वांगडा मरेपर्यंत कोण रे बाबा सांगा खंय तो गिरीश चोडणकर खंय तो रेजिनाल्ड खंय तो जय साळगांवकर खंय गेले मरेपर्यंत आसता जाल्यार हांगा कित्याक बसोंक ना तांणी मारले मरे तुम्ही गेले मरे घरा जेवता मरे सीन मारता मरे बिहारी कपाक बसला मरे ते हांव सारखे उलयता लोकांक सांगोनी हांव उलयता ते रॉंग ते लोकांक स्टॉप करूनी पॉलिटिकल म्हटले हे गोवा कोण तू स्टेप करतलो तू स्टेप करतलो गव्हर्नमेंट करतलो कोण स्टेप करतलो
पॉलिटिक्साचे उलोवं नाका. गोवा हाडल्या कोणी रे? आम्ही हाडल्या? तुम्ही हाडल्या का पॉलिटिक्सांनी हाडल्या? कोणी हाडल्या? तेजेर उलोवं नाका तर भजन करून हांव पेटयेन तबला हाडा. अजय जाता मरे. हे उलोवं नाका तें उलोवं नाका. चल्ला कितें रे? हे उलोवं नाका म्हणून पाड पडल्या. तेजेर उलोवं नाका तर भजन करून हांव पेटयेन तबला हाडा. अजय जाता मरे. हे उलोवं नाका तें उलोवं नाका. चल्ला कितें रे? हे उलोवं नाका म्हणून पाड पडल्या. हे लिडरांक माथ्यार बसयल्यात. ह्या स्टेजीचेर हाडून ताळयो मारतात आणि राजा तेंका तुम्ही करतात. जेन्ना सरकारान हाडले हे चोर हे दलाल तेच करपाचे. तो दीपक ढवळीकर तेजेर कसली रे भाशणां ही? गोंयकारांक रोडोवपाची, गोंयकारांक काबार करपाची आनी आमी ताळयो मारता. लज आमकां दिसपाक जाय, तेंकां न्हू. लज आमकां दिसपाक जाय. आमी ताळयो मारता तेंकां. आमी तेंकां राज्य केलें. ह्या स्टेज ही स्टेज जावपाकूच जायनासली. ही पवित्र स्टेज अपवित्र तेंच्यांनी केल्ली. तुमकां सांगता, ह्या दलालांनी जेंच्यान तुमकां काबार केला ते ह्या स्टेजीर रावन भाशणां ठोकतात. हे जावपाक जायनासले. आणि मागीर आमी कितें म्हणटा? तुम्ही टॅक्सीकार कितें म्हणटा? गोंयकार तुमकां सपोर्ट करिना. मेळावली तुम्ही पयला आसतले लोक कशे बसला ते. आपली फायट आपूण झगडला. तुमची फायट तुम्ही झगडपाक जाय. दुसऱ्याचेर रिलाय जावपाक जायना. मनोज येतलो आनी कोण येतलो आनी तुमची फायट तुमचो इश्यू सॉल्व करतलो. जावचो ना. माझी टॅक्सी ना, माझ्या पोटान दुखचें ना. आमी टॅक्सीकार कितें म्हणटा? गोंयकार तुमकां सपोर्ट करिना. पळय टॅक्सी ड्रायव्हरचे चोडून रडटाले. काळजाक लागताले तेन्ना. आमच्या गोंयांत 60 लाख टुरिस्ट येता आनी एका टॅक्सी ड्रायव्हराचे चेडू रडटा ह्या स्टेजीर. ही पाळी गोंयकारांची येयली आनी हे मायग्रंट येवन हे भायल्यान येवन हांगा राजा जाला करोडपती जाता हसता आनी टायमपास पळयता आसतले. आयज गोंयकार कशे फोंडांक पडला ते पळयता आसतलो. तो गोवा मायल्स वालो, तो अपना भाडा ते भरपूर आमचे रेस्ट्रिक्शन येयली. तुमकां सांगता, तुमकां दिसता मनोज कित्याक घेवंक ना, रेव्होल्युशनरी गॉन्स कित्याक घेवंक ना काय म्हणून. आमी सगळो पेपर वर्क केला. तुमकां दाखयता. हे रेजोल्युशन घेतला आमी अंजुना पंचायतीन आनी सेम रेजोल्युशन सगळ्या स्टँडांचेर दिल्ले तांकां घे म्हणून गोवा माल स्क्रॅप करपाक. ही सगळी लेटर आमी ड्राफ्ट केला. एक कंप्लेंट केला गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट. एक आम्ही सिग्नेचर कॅम्पेन केला. पळय वाचून दाखव नाका. हे रेजोल्युशन आम्ही पंचायतींच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक धाडला. आमचे टाइमपास करूंक येवंक ना. टॅक्सीवाले म्हणटा जर आसा जाल्यार आसा, ना जाल्यार ना. आमचे सिंपल हे. आमी इतली वर्सां रावले कित्याक आमकां चिंतपाक टायम जाल्लो बाबा तुमच्या वांगडा रावपाचें काय ना. पूण जेन्ना आमी चिंतले की बाबा हे आतां जावपाचें ना, आमकां रावचेच पडटलें आनी टॅक्सीकारांक युनायट करचेच पडटलें. तेका लागून आमी एक मिटींग कॉल आउट करूंक ना. आमी टॅक्सी स्टँडाचेर गेले. नॉर्थ टू सावथ, सावथाचेच फक्त थोडे उरलेले. बाकी सगळे कडेन हांव पर्सनली वचून आमी भाशणां दिली लोकांक. तेंकां सांगले कशी टॅक्सी आसपाक जाय ती. तुम्ही टॅक्सीकार, तुम्ही प्राउड टॅक्सीकार इतली वर्सां गोंयचो जर टुरिझम वयल्या लेवलार येला जाल्यार कोणी येला रे? तुम्ही येला मरे? काय सरकारान येला? या बाबून येला भायर वचोन? टॅक्सीकारांनी येला. आयज जर टॅक्सीकार फॉरेनर पासून जर फोन मारताले, टॅक्सीकारांक फोन मारताले, हॉटेलवाल्यांक न्हू. सारखे मरे? हेचो व्हॅल्यू आमी दवरूंक ना. एज अ टॅक्सीकार म्हणून आमी रिस्पेक्ट आमचो दवरूंक ना. हे पयली लक्षात दवरा. टॅक्सीकार म्हटल्यार तुम्ही प्राउड टॅक्सी
टॅक्सीकार म्हणून आसपाक जाय आसले. तुम्ही तुमचो बिझनेस तुम्ही सांबाळपाक जाय आसलो, सांबाळोंक ना. आम्ही कितें केले, काढले आणि गाड्याक काढली आणि ताका टॅक्सी दिली काढून चलोवपाक दिली. चलोवप भायर तो ओनर जाला 10 टॅक्सीचो, जाला काय ना. आयज आमच्याच पोटार येता तो रेटी कमी रेटीन भाडी मारता. आयज तुमची गॅजेटेड रेट आसा. सपोज हांगाल्यान पणजेच्यान एअरपोर्ट सपोज 2000 गॅजेटेड गव्हर्नमेंटान दिला जाल्यार तुम्ही 1500 बसून वयता. कोण सांगता हे? वयता काय ना सवाय रेटीन? हे कोण सांगना. माफिया केल्ले आसा न्ही. हे माफिया केला पळय, सिस्टमॅटीक केल्ल्या ह्या बीजेपीच्या ह्या काँग्रेसच्या सरकारांनी तुमकां माफिया पयलींच्यान इतल्याक लागून केला. आनी फेसबुकाचेर जाला तुमकां कोणे रस्त्यार वयताना माफिया म्हटला रे? म्हटला? फेसबुकारूच चलता. कित्याक नाटक चलता? तांकां ओला उबर हे सगळे एप एग्रिगेटर गोंयांत हाडपाक जाय आसले. ताका लागून तुमकां माफिया करपाक जाय आसले, तुमकां गुंडा करपाक जाय आसले. जेन्ना ते जातले तेन्ना गोंयकारांचो तुमकां सपोर्ट मेळपाक जाय. आयज तुमी फेसबूक ओपन करून पळया कितें चलता तें. फक्त माफिया 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 हेंच्या बापायचे खाल्लेल्या भशेन करता ते. हांगा हॉटेलां 10,000चो रूम 50,000 विकता, 1,000चो 5,000 विकता. ते माफिया न्हू. हांगा 5 रुपयाची भाजी हाडून हांगा 50 रुपयान विकता गाठी हाडून, ते माफिया न्हू. पण आमचे टॅक्सीकार बाबडे दीस रात मेहनत करून इन्स्टॉलमेंट सुद्धा कसो भरपाचो चिंतता पळय, ते माफिया. आनी माफिया बेश्टे सांगना. तेतून थोडे टॅक्सीकारूय जिम्मेदार. हांगा मार तोड बी जाता पळय, तेतून कितें जाता तुमची इमेज पिड्यार जाता. चेडवान तशें सांगलें 5% मस्ती करतात पूण 95% भोगचें पडटा. आयज 95% केन्ना कोणाक हात लावंक नासतलो, कोणाक फटोवंक नासतलो, पूण तांकां आयज माफिया म्हणटा तेन्ना तेंच्या भुरग्यांक तेंच्या बायलांक लागता आनी ती हांगा रडटात. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना. जेन्ना 5% कोण मस्ती करताले पळय तांकां 5%चे टॅक्सीचे लायसन तुमी कॅन्सल करपाक जाय आसले, तुमी तेंचे कंप्लेंट करपाक जाय आसले. ते सांगना. तुमी ओगी रावले. ते मस्ती करता करूनी नांव तुमचे पिड्ड्यार जाले. आतां तेच चल्ला. मारतोड मारतोड मारतोड. कितें कापास जाता केसी घेवपाक तुमच्या कडेन? आमच्या कडेन बाबा ना. आमी थकले केसी घेवन. 6-7 केसी चलता म्हाजेर. थकलो जायना. तेतून टायम वयता. तुमच्या कडेन आसा? तुमकां दिसता मारतोड करून सरकार आयकतलो, गोवा मायल स्क्रॅप जातली? कोणाक दिसता? हात वयर घाला. मारतोड करून जर गोवा मायल स्क्रॅप जातली कोणाक दिसता? आमी ऑडियो आयकतात. थोडे टॅक्सीकारांचे ऑडियो येता. मारया तोडया फोडया. कितें कितें फोडया? फोंडान पडपाच्या? बायला भुरग्यांक फोंडान घालपाच्या? जाला मारतोड. कोणाक दिसता मारतोड करून जातले काय? गोवा मायल फोडून जातले? गोवा मायल वयतले? एकूच एक ऑप्शन. तुम्ही आज जे बसलात मेळावरीचे जे प्रोटेस्ट जाल्लो, मेळावरी भाशेन आमकां हांगा बसपाक जाय. जो मेरेन फक्त बसपाक जाय आनी कांय ना. जो मेरेन सरकार आयकना तुमचे टॅक्सी ऑफ रोड ते ऑफ रोड आसपाक जाय आनी कांय ना. एकूच ऑप्शन. मेल्ले आहा आमी आनी मरपाचें कांय ना. बंद म्हटले बंद. फाल्यां तुमी चिंतू नाका 8 दिसांनी परत चालू करतले, 10 दिसांनी आमी थकतले. थकपाचें ना. जर तुमी घेतला, जर तुमकां करपाक जाय, जर गोवा मायल स्क्रॅप जावपाक जाय जाल्यार तुमकां टॅक्सी ऑफ रोड कंटिन्युअस दवरचे पडटले जो मेरेन गोवा मायल स्क्रॅप जायना. ते अपना वाडा स्क्रॅप जायना. उबर येता ते स्क्रॅप जायना. आतां तुका भाडी मारता ते जो मेरेन तूं हांगा बसना तो मेरेन जावपाचें ना. हांगाच बसचें पडटलें. आनी ऑप्शन ना. आनी दुसरें ऑप्शन ना. मारतोड करून जावपाचें ना आनी कोर्टान वचपाचें. पळय आमी ऑलरेडी रोहनान सगळे आर्टिकल केल्ले आसा. आमचो तो प्रोसेसूय चालू आसा कोर्टान वचपाचो. काल पयर येवन रोहनान दाखयला आर्टिकल केला ते. आमी अशें ना की फाटल्यान फक्त बेश्टे बोवाळ मारता फेसबुकाचेर घालता म्हणून बेश्टे तुमच्या वांगडा भोंवता म्हणून. आमचो लिगल प्रोसेसूय चालू आसा. सो दोनूय सायडीच्यान अटॅक जावपाक जाय, दोनूय सायडीच्यान प्रेशर येवपाक जाय. पूण ही गर्दी न्हू.
ही गर्दी न्हू. इतले तुम्ही इतले टॅक्सीकार आसा, तुमकां येवपाक जाय, भायर सरपाक जाय, नाल जावचे ना. ह्या गर्देन सरकार हालपाचो ना. प्लीज तुमकां तुमकां रिक्वेस्ट करता. जर कोविड बिविड काय ना, प्रोटेस्ट कोविड लागना, यांच्या रॅली कोविड लागना. मोदी अमित शाह जाय तशें रॅली करता बेंगालाक, तेंका कोविड लागना. आमकां टॅक्सीकारांकूच लागता, रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच लागता, तांकां लागना. कोविड वरात भितर दवरनी. हा बर्थडे पार्टी, सोपटेची बर्थडे पार्टी 4000 लोक खंयच्यान येयल्लो तेन्ना कोविड नासलो. 141 सेक्शन आहले तेन्ना कशें जालें. पुलिसांक एकूच सांगपाचें, आमी सगळे जाण येता, आमची रावपाचे वयल्यान हांगा डोनेशन काडटा पळय ते सुद्दां काडपाची गरज ना, कित्याक भितर वचून सगळे जेवण खाण मेळटलें. सगळ्यांक घालून, पूण घरां रावपाचें ना, सगळ्यांक घालून भितर. तुमची फायट तुमकांच करची पडटली. आनी टॅक्सीकार जशें हांव सांगता, तुमचो रिस्पेक्ट फुडें जी आमचे जनरेशन येतले तांकां प्राउडली दिसपाक जाय आमी टॅक्सीकार जावपाक जाय म्हणून. आमी टॅक्सी चलयतले म्हणून दिसपाक जाय. अशें दिसपाक जाय आमी टॅक्सीकार जावचे ना. आनी टॅक्सी चलोवप म्हटल्यार कितें तरी वायट बिजनस, ते गुंडा माफिया, ही इमेज आमकां पयलीं क्लियर करपाक जाय. कितले फावट सांगले तुमकां, इमेज पयलीं क्लियर करा. लोकांचो गोंयकारांचो जर सपोर्ट जाय, इमेज क्लियर करपाक जाय. इमेज कशी क्लियर करतली? सिंपल सिंपल सांगपाचें, तो कोण आमचो वायलन्स करतलो तेका आमी आमच्या टॅक्सी स्टँडा वयल्यान भायर दवरतले. एक स्टेटमेंट तुमच्या कडल्यान येवपाक जाय आसलें, ते येवपाक जाय. आमकां टॅक्सीकार म्हणून आमच्या आमकां टॅक्सीकार म्हणून आमच्या बायले भुरग्यांक आमकां प्राउड फिलींग येवपाक जाय. ते प्राउड फिलींग आमकां स्वता काडपाक जाय. आमी पयलीं म्हटल्यार ऑर्गनायज जाय. तुमी जाणा गोवा मायल्साचें प्रॉफीट कितें जावपाक शकता तें कॅल्क्युलेट केला तुमी. सपोज 5000 टॅक्सी गोंयांत चलता दिसाक, 5000 रस्त्यार चलता दिसाक. एका टॅक्सीकाराचे 100 रुपया दर, 100 रुपया पर डे तांकां कमिशन. एका दिसाक कितले जाले? 5 लाख रुपया. एका म्हयन्यान जाले 1.5 करोड रुपया. जस्ट इमॅजिन एका वर्साक कितले ते. हे कमिशन ते एकट्या मनशाक वयता. तुमच्या जिवाचेर भाडें तुमी मारतले, इन्शुरन्स तुमी भरतले, मेंटेनन्स तुमी करतले, त्रास तुमी काडटले. जोडटलो कोण? एकटो एग्रिगेटर. हे तुमकां कोण सांगचो ना. गोवा मायल्स नाका, गोवा मायल्स नाका आनी गोंयकारांकूय सांगता, जे गोंयकार आयज हांगा ना आनी जे पळयता तांकां सांगपाक सोदता. आयज आमचे आख्खी कंट्री काडून कॉर्पोरेट वर्ल्डाक दिल्ली आसा, तशीच आमचे गोंय काडून आयज कॉर्पोरेट वर्ल्डाक वचता. आमचो टॅक्सी बिजनस जर गोवा मायल्साक आनी हांकां गेलो, आयज ओला उबर रडटा. तूं खंयच्या स्टेटीन वच, ओला उबराक फक्त क्वेश्चन कर. आमी अंजुना रॅलीक व्हिडिओ दाखयलो दिल्लीचो.
22 किलोमीटर त्यांनी भाडे मारलेले 220 रुपये घेतलेले. 1.5 वर लागलेल्या त्या ट्राफिकात कितले 220 रुपया. कस्टमर एज अ कस्टमर म्हाका फायदो आसलो पूण टॅक्सी ड्रायव्हराक 220 रुपयान 22 किलोमीटर जातले रे 1.5 वर चलोवन. कंपनीन आपले 50 रुपया काढले. आम्ही तेका देवताना तेका 100 रुपया एक्स्ट्रा दिले घे म्हणून काकू दिली. कित्याक आमकां तेन्ना तुमची उगडास दिली. आमच्या गोंयचो टॅक्सी ड्रायव्हर जर आसलो जाल्यार आमी तेंच करपाक म्हणून तेका काडून 100 रुपया दिले. कित्याक 50 रुपयान 170 रुपयान तेजे पोट भरचें नासलें. रडटालो अक्षरशः. आख्खी वाट 1.5 वर त्यांनी गोवा मायल्स हेका कितें ते ओला उबराक गाळी मारीत रावलो. हेच जातलें. एकदा हातीन घेतली त्यांच्यानी आमची गोवा मायल्स गोंयची टॅक्सी हातीन घेतली न्हू तुम्ही काबार सगळे. आणि हांकां फुल सेटिंग एका दिसाक सपोज 5 लाख रुपया येता जाल्यार कितलो हप्तो वयतलो तो इमेजीन कर. आनी 5,000 टॅक्सींचेच सांगला हांवें ते आपले टॅक्सी हाडटले. आनी टॅक्सी गोंयान 15,000 की 25,000 कितले टॅक्सी परमिट्स आसा. जस्ट इमेजीन केदो व्हडलो बिजनस आसा तो. हो बिजनस आमच्या हातीन आसपाक जाय आसलो. आमचे ऑर्गनायझेशन टॅक्सी कार ऑर्गनायज ना. आमी जर ऑर्गनायज जातले जाल्यार आयज हो बिजनस आमच्या हातीन आसपाचो. तो आमच्या हातीन ना. आयज कितले टॅक्सीकारांक हांव विचारता कितले टॅक्सीकारांक टुरिस्ट येता जेन्ना तेन्ना पयलीं तुमकां मेळटा. कितल्या टॅक्सीकारांक हांगा ट्रेनिंग दिल्या गायड जावपाची प्लेसीसांचे गोंयचे जे टुरिस्ट प्लेसीस आसा तेच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगपाची. कितल्या जाणांक ट्रेनिंग दिल्या. भुरगी घराकडे आहा आणि परतून जेवण करून हांव आत्ता येयलो. आत्ता खूप जाण काल घरा गेल्या बरोबर 15 जाणांक फोन मारले. मारले मरे कितके जाणांक मारलेले आहा. सगळ्यांक मारले. राती 11 11:30 मातशे भावन ये. कित्याक तर आयज तर आमी हे सोडले फाल्यां आमी सारके रस्त्यार पडटले. ऑलरेडी आमी अर्दे पडलेले आहा. सो आतां तुम्ही सगळ्यांक सपोर्ट दिवंक जाय आनी आमचे हे आहा पळय ते फुडें व्हरोंक जाय आनी हे गोवा मार्ग स्क्रॅप करूंक जाय. आनी आमच्या तुज्या वाड्याचे नॉर्मल आहा तेका कितके फाटी रिक्वेस्ट करा रे बाबा केन्ना कितें आसा ये तूं भाडीन मार जोड तूं भायरसून पयसो हाडला. 5 गाडयो 10 गाडयो आमच्या कडेन एकूच आहा. तरी सुद्दां आमी आमचे घर सुद्दां सारकें ना. कोणी सुद्दां येवन पळयलें जाता. पण आमी कितें आमचे कडेन एकूच बिजनस आहा म्हणून आमी हे धंद्याक आमी आयज ताका आमी सोडूंक ना. आनी 25 वर्सां जाली आमी हे धंद्याक आसा आनी ह्यो धंदो आमी बरोबर सोडचे ना. आनी ते नॉर्मलान आमी कितें जालें तूं बाबा तुजी टॅक्सी आमकां भाडी मार कितें कर. पण ह्यो आमचे 5 गाडयो आहा तेजे बिंदास भाडी मारता. काल तेका गाडी आडी घातली
गाडी आडी घातल्या म्हणून आणि तुमकां जाय जाल्यार कितें करूंक जाय कर म्हणून सांगलें आमच्या पोरवरी एरियाचो तेजे जाय ते नंबर हांवें दितलो कितके फावटी सांगलें केन्ना तो कॅर करिना आता गोवा माल स्क्रॅप झाली सपोज गोवा माल स्क्रॅप झाली ओके फर्स्ट एक धरया की आम्ही प्रोटेस्ट केलो सगळे केले गोवा माल स्क्रॅप झाली गोवा माल एकूच इश्यू आसा टॅक्सीकारांचो भाडी कमी मारतात मरे भाडी चोरता मरे ड्रॉप करपाक वयता आनी परते येताना रिटर्न भाडे हाडटा मरे जाता मरे आमचे गोंयकार आमची मारता काय ना एक्सेप्ट करा वोटिंग पण हांव सगळे हांव खूप टॅक्सी स्टँडाचेर पर्सनली भोवलाय सगळे टॅक्सीकारांनी म्हाका सांगला हांव केन्ना टॅक्सीन बसोंक ना जाता मरे पोट मारता मरे तुमच्या एकामेकाचे तुमी हे बंद जावपाक जाय जर आमकां गोवा मायल स्क्रॅप जावपाक जाय गोवा मायल स्क्रॅप जाली जाल्यार फुडें टॅक्सी ऑर्गनायज जावपाक जाय प्रत्येक टॅक्सीकाराचे पोट चलपाक जाय कोणे कोणाकडे चिटींग करपाक जाय 2000 रेट जाल्यार 2000च आसपाक जाय कोणेच 1500 मारपाक जायना हे जावपाक जाय कोणेच 800 रुपयांक मारपाक जायना कोणेच येताना फोर्टीपणा करून परत भाडे हाडपाक जायना आमी जाणा लोक म्हणटात तुमकां तुमी चड रेटी घेता पण आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें कॉम्पिटिशन इतलें वाडलेलें आसा की 2000 जर स्टँडर्ड रेट आसा जाल्यार तुमी 1500 तुमकां व्हरचें पडटा 1200 रुपयांक सुद्दां व्हरचें पडटा मरे कोण सांगना हे तुमकां माफिया केल्ले आसा कित्याक तुमचे थोडो जो ग्रूप एक आसा पळय तो फक्त मारामारीन बिलीव करता जितले मारामारी करतले तितले तुमी गुंडा माफिया जातले तितले तुमचे नांव बाद जातले आनी तितलो तुमकां गोंयकारांचो सपोर्ट कमी मेळटलो तुमकां जर गोंयकारांचो सपोर्ट जाय जसो मेळावरी सपोर्ट मेळ्ळो तसो जर तुमकां सपोर्ट जाय जाल्यार पयलीं म्हटल्यार मारामारी बंद जावपाक जाय कित्याक रेव्होल्युशनरी गोंय आमी तरी मारामारीन बिलीव करिना आनी तुमकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी बिलीव करूं नाका जर मारामारी करून जर गोवा मायल वचपाची आसली जाल्यार हेच्यान वयतली आसली ती मारामारी करून वचपाची ना ती वयतली जाल्यार प्रोटेस्ट करून आनी युनायटेड जावन अशें तुमी सांगतात पळय तो टॅक्सी कोण तो मारता भाडी मारता ते खपोवन घेवपाचें ना तेका मारपाचें ना पूण तेची टॅक्सी तुमी तुमच्या स्टँडाचेर घेवंक जायना कोण मारामारी करता तेका टॅक्सी स्टँडार तुमी भायर मारपाक जाय गव्हर्नमेंटाक कंप्लेन करपाक जाय बाबा अशें अशें करता म्हणून तुमची युनिटी पयली जाय तुमी तुमचें नांव बाद करून घेवं नाका इतलेंच माया पडटा कित्याक आमकां फुडलें जनरेशन येतलें ते टॅक्सीकार जाल्ले जाय हो धाकटो बिजनस न्हू करोडांचो बिजनस हो तुम्ही सगळे जर युनायटेड जाले न्हू तुमचे करोड जे हांव जे 15 करोड हांव सांगता पळय गोवा मायल्साक वयतले ते 15 करोड तुमच्या कडेन येतले तुमी ऑर्गनायज जायत जाल्यार ते 15 करोड तुमकां तुमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक ते पयशे यूज करपाक जाता तुमचे स्वताचे गॅरेजीस घालपाक जाता तुमची स्वताची क्रेन सर्व्हिस करपाक जाता तुमचो स्वताचे स्पेअर पार्ट्साची शॉप घालपाक जाता सगळे अंडर टॅक्सीच्या अंडर करपाक जाता तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक जाता तुमकां युनिफॉर्म दिवपाक जाता सगळे करपाक जाता पूण तुमी ऑर्गनायज ना नॉर्थ गोवा ऑल गोवा हे अशें चलपाचें ना सगळे टॅक्सीकार एकठांय येवपाक जाय एकूच ग्रूप आसपाक जाय टॅक्सीचो गोंयांत एकूच 4-5 न्हू जेन्ना हे जातले तेन्ना सरकार हालतलो 5 ग्रुपान 10 ग्रुपान सरकार हालपाचो ना लास्ट टाइम जाल्ले तशेंच परते जातले परते सांगता तुमकां तकलेन घाला तुमचे 9 दीस तुमी बसला 9 दीस बसला ते विसरू नाका उठो नाका जो मेरेन गोवा मायल्स वचना तो मेरेन उठपाचें ना जाल्यार तुमचे 9 दीस 10 दीस कितें बसता पळय ते सगळे वेस्ट वयतले उठपाचें ना जाता तें जावं जाता ते आमच्या भुरग्यांक हांव आमी चिंतता आमची भुरगीं टॅक्सी ड्रायव्हरूच जावपाक जाय टॅक्सी ओनरूच जावपाक जाय आमचे टुरिजम आमी फुडें व्हरपाक जाय भायले येवन
आमचे हांगा व्हरपाचे ना. आयज हांगा ते भायले येवन धा येल्लप्पा मल्लप्पा लमाणी काढून धा गाडयो काडटात, कमी रेटीर व्हरतात. गोंयकारांचे पोट तेंच्यांनी मारून उडयला आणि कॅरेक्टर सर्टिफिकेट कोण दिता तेंकां? हेच पॉलिटिशियन दिता मरे. हा, आणि आमी सांगता आमकां पॉलिटिशियनाचेर उलोवं नाका म्हणून. आतां कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिता कोण? तेंकां रेजिडंट सर्टिफिकेट दिता कोण? सगळे हांगा पॉलिटिशियन करतात तेंचेरूच उलोवप ना. तेंकां हांगा स्टेजीर येवन नाचोवप, तेंचे फोटो तेंचे लायव्ह व्हिडिओ आनी ते आपल्या पेजीर घालता. वी आर टॅक्सी ड्रायव्हर. खंय आसा रे? रेजिनाल्डाक केन्ना पयला तुमी 5 लोक थंय घेवन येयल्लो? गोंयकार तेणी थंय गाडयांचे झोपडपट्टे तयार केल्यात, ते टॅक्सी ड्रायव्हर तयार केले आपले. तो उलयता तेजेर कोण उलोवचो ना? जयशान करूंक ना? जेन्ना गव्हर्मेंटान आसले तेन्ना कितें केल्ले तुमी? MLA आसलो मरे, बिल कित्याक घालूंक ना? कित्याक घालूंक ना? असेंब्लीन आतां असेंब्ली जाली, कित्याक प्रायव्हेट मेंबर्स बिल घालूंक ना? गोवा मायल्स नाका म्हणून घातला खंयच्या MLAन? येवन हांगा भाशणां ठोकली मरे. बीजेपी गाळी मारून गेले, आपूण कितें केलें? आणि हे जेन्ना जर सरकारान आसले हे तेच करपाचे. ह्याच चोरांनी आमकां केन्ना तरी वयर काडला. गोंयकारांक लागून एक तरी पॉलिसी केला? जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेंच्यांनी कित्याक टॅक्सीकारांक प्रोटेक्ट करूंक ना? कित्याक तेंच्यांनी रूल करून दवरूंक ना की भायल्या टॅक्सीकारांक आमी हांगा जागो दिवचे ना, परमीट दिवचे ना? कित्याक करूंक ना? सांगतात पळय ते गोंयकारांक गोंयकार कोण ते पयलीं हांकां खबर ना. हेंच्यांनी रेशन कार्ड आनी वोटींग कार्डां केल्या पळय तेंकां गोंयकार केल्या. आनी आमची चूक आसा. आमी तेंकां ड्रायव्हर दवरले, आमी तेंकां ओनर केले, आमी तेंकां पात्रांव करून ते आयज आमी तेंकां पात्रांव म्हणटात. आमचे भुरगे तेंच्या कडेन कामाक वयता. लॉज न्हू आमकां ही गोंयकारांक? कोणे केला हे? सरकारान करूंक ना. सरकार सगळें करिना. आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाक जाय. तशी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॅक्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सी गोवा मायल स्क्रॅप जातलो जर तुमी हांगा जर मरे पर्यंत जो पर्यंत टॅक्सी ते स्क्रॅप जायना गोवा मायल तेन्ना बसतले तेन्नाच जातली, काल जावपाची ना. हे लक्षात दवरा. 8 दीस 10 दीस आनी एक तुमकां सांगता, लिडरलेस तुमचो प्रोटेस्ट आसपाक जाय. हांगा कोणूच लिडर आसपाक जायना. एकटो येवन हांगा स्टेजीर येवन सांगतलो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ, आनी कॉल ऑफ जावपाक जायना. प्लीज पांया पडटा तुमकां. एवरी टायम टॅक्सीचे तेच जाला. कॉल ऑफ म्हटलो कॉल ऑफ जालो. रेडी आसा पयलीं म्हटल्यार तुमकां विचारता, रेडी आसा तुमी बसपाक? पयलीं म्हटल्यार आनी एक तकलेन घाला की हो प्रोटेस्ट तुमचो एकटे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाचो. तुमी जर MLA येवन जर हांगा उलयता न्हू जाल्यार तुमकांय तितलोच रायट आसा हांगा उलोवपाक. तुमी उलोवपाक जाय, पोट तुमचे बसता, तुमच्या पोटाक तुमचे येता. आवय बापायक आनी भुरग्यांक पयशे तुमच्या मेळना तेंच्या न्हू. ते आपली थंय पॉलिटिकल राजकारण करपाक येतात, पोळी बांदतात वयतात. आनी आमी आतां वयतले पॉलिटिक्सान. गोवा मायल स्क्रॅप जावंक सगळ्यान व्हडलो बेनिफीट आमकां आसा रेव्होल्युशनरी गोंयचाका. कित्याक तुमी एंटी BJP काम करतले आनी फायनली आजीच कडेन येतले. म्हणून आमी चिंतूंक ना की बाबा गोवा मायल स्क्रॅप जावपाक जायना. आमी तुमचे दिसान दीस आमचे हारजीचे भुरगे रडटात. आमी पळयता कशे रडटात ते, कशे बाबडे डोर टू डोर भोंवता, कशे तेंच्या कडेन पयशे नासता. कित्याक आमचे भाव ते. म्हणून आमी आयज येयला हांगा. आमकां फरक पडना पॉलिटिक्साचो. पॉलिटिक्स आमी जिखपाक जाय ते जिखतले, देव जिखयतलो आमकां. पूण तुमी डिसायड करपाक जाय. आमी आमचो टॅक्सीचो बिझनस आमी पयलीं म्हटल्यार नांव आमचें सारकें करतले. गोंयकारचे आयज आमकां माफिया म्हणटा ती इमेज क्लियर करतली. तुमच्या कडल्यान आमी सांगलें तुमकां जेन्ना भोंवताले तेन्ना तुमच्या कडल्यान आमकां व्हिडिओज जाय म्हणून. आमी चेंजीस करपाक सोदता म्हणून, व्हिडिओज जाय म्हणून. आयज आमकां दिसता की गोवा तुमची जी टॅक्सी असोसिएशन आहा तेंची एक वेबसायट जाय. गोंयकारांक रेट्स पळोवपाक, गोंयकारांकूय कळोनी की तुवें बाबा 2000 गव्हर्मेंटाची रेट आनी तुवें 1,500 भाडें मारला. ते गोंयकाराक कळोनी, गोंयकाराक कळना, ट्युरिस्टाक कळना. ते म्हणटा तुवें 1,500 घेतला म्हणजे गव्हर्मेंटान 1000 सांगला तूं 1,500 घेता. हय मरे, आसा कितें पळोवपाक? कस्टमराक पॅसेंजराक पळोवपाक कितें आसा? तुमी 2000चे 1,500 घेतला म्हणून आसा खंय बरयल्ले? विचारता तुमकां आसा रे? मागीर आसपाक जाय की नाका? कळपाक जाय न्हू लोकांक की तुमी सवाय भाडी मारता, तुमी माफिया न्हू म्हणून. आयज जे गोंयकार माफिया म्हणटा तांकां
कितल्या जाणांनी टॅक्सीवाल्यांकडे इंटरॅक्शन केला. आयज तेंची भुरगीं रडटात, फाल्यां तुमची भुरगीं रडलेली जाल्यार तुमकां काय दिसपाचें? तुमची आयज पोटां भरता म्हणून तुम्ही सुशागाद लोकांक माफिया माफिया करिता. जे हांगा 5 लाखाचो फ्लॅट 50 लाखांक विकता, 50 लाखाचो फ्लॅट 1 करोडाक विकता, ते माफिया न्हू, ते बिल्डर, ते देव भांगार. आणि हांगा 100 रुपया 500 रुपयाचे भाडे 300 रुपयान व्हरता पळय, ते टॅक्सीकार माफिया. सारखे मरे, सारखे अशेंच चलता मरे. हे चेंज करपाक जाय. तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. कोणूय येतलो हांगा तुमकां कितें सांगतलो आनी तुमी आयकले मतले करूं नाका. तुमचो बिझनस, तुमची टॅक्सी, तुमी इन्शुरन्स भरतले, तुमी मेंटेनन्स भरतले, तुमी भाडे मारतले. फाल्यां जेन्ना हांगा डिसिजन जातले, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नाल्यार कितें, सगळ्यांक विचारल्या शिवाय हांगा कांयच डिसिजन जावपाक जायना. हांगा 2 जाण 4 जाण येवन आपणाक जाय ते डिसिजन घेवपाक शकना. सांगता तुमकां, कोणूय लिडर आसूं कोणूय आसूं आमकां फरक पडना, म्हाकाय फरक पडना, हांव पयलींचे उलयना. पण आतांचे फुडले सांगता की म्हाका सांगले फुडलेच उरलय म्हणून. सो फुडलेच उलयता. ह्या फुडें कोणूय हांगा तुमकां सांगतलो, तुमकां डिस्कशन करच्या शिवाय आमी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करता. प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जावपाक जायना. मान्य आहा तुमकां? कित्याक तो एकटो लिडर बसोंक ना हांगा. तुमी सगळे जाण बसला, तुमचे पेट्रोल घालून तुमी येयला, तुमी हांगा वतान बसला, तुमच्या बायले भुरग्यांक तुमी हाडले, तुमचे टॅक्सी तुमी पळोवन दवरले. आनी जे कोण घरा आसा तांकां रिक्वेस्ट करता, जे टॅक्सीकार भाव जाता तितले टॅक्सी तुमी, आमी तुमकां सांगलेले टॅक्सी बंद म्हटल्यार बंद आसपाक जाय. 4 टॅक्सी 10 टॅक्सी 15 टॅक्सी चलपाक जायना. स्लो स्लो तुमी टॅक्सी चालू करीत रावतले, प्रोटेस्टाक कांयच अर्थ करपाचो ना. परते तेच जातले. हे करूंक दिवं नाका आनी कोणूच चिंतू नाका फाल्यां मनोज येयलो म्हणून तुमचो इश्यू सॉल्व करतलो नाल्यार आनी कोण येतलो म्हणून. तुमचो इश्यू तुमकांच सॉल्व करपाक जाय. तकलेन घाला. कोणूय खंयचोय लिडर येवन कितली भाशणां करूं. आनी एक, ह्या स्टेजीचेर ह्या फुडें पॉलिटिशियन चडपाक जायना. मान्य आहा तुमकां? पॉलिटिशियन जाय तुमकां स्टेजीर? आवाज जाय. आयज होय कितें ना. सो हांगा जे स्टेज मॅनेज करता तांकां हांव प्लीज सांगता, ह्या स्टेजीचेर तुमी पॉलिटिशियनांक चडोवपाचें ना. कित्याक ज्या पॉलिटिशियनांनी आमकां काबार केला तांकां वयर माथ्यार बसोवंक नाका. कित्याक वतान हे बाबडे बसला ते वतान बसोंक ना. आनी जर कोण येता ताका सांगपाचो हांगा डेली बस म्हणून. व्हेरी सिंपल. बेश्टे नाका, बेश्टी भाशणां नाका आमकां. हांव तुमच्या वांगडा कोण तरी एकटो कोण तरी सांगून गेलो काँग्रेसचो मरे बरे ना म्हणून. खंय रे तो? म्हाका काय दिसोंक ना. मेलो काय? मेलो रे? हांव मेलो आसतलो. आतां बारा केन्ना ते पळय आनी या आमी सगळे थंय. हे मरे नाटकां मरे आमकां गोंयकारांक मरे काबार फक्त भाशणाचेर फोडून उडयला. भाशण 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 आमी आयकता, ताळयो मारता. हांव कितें उलयलो रेजिना, कितें उलयलो रोहन गवडे, कितें उलयलो रे विजय सरदेसाय. अरे उलोवन आमची जर पोटां भरलेली न्हू जाल्यार डेली भाशणां आयकतले आसली हेंची. भरता कोणची पोटां? लावन बोल्ल्या तुमी व्हिडिओ लायलो की भरता पोटां रे कोणाची? ना मरे. सो हे तकलेन घाला. हे पॉलिटिशियन, हे राजकारणी आतां एक टायमार तुमकां गोवा मेळटा ते थोडे म्हयन्यां खातीर बंद सुद्दां दवरपाक शकता. पूण तुमी घट दवरपाक जाय. केन्नाय चालू करपाक शकता ते. पूण तुमी युनायटेड रावा. इतलेंच सांगता तुमकां, तुमी युनायटेड रावा. आमकां टॅक्सीकार वयल्या लेवलाचेर जाय. टॅक्सीकार म्हटल्यार रिस्पेक्टान पयले जाय आनी आमकां थोडे रिफॉर्म्स करपाक जाय. ते रिफॉर्म्स आमी करपाक तयार जाय. हांव म्हणना तुमी एकूच हाडा नाल्यार आनी कितें हाडा, पूण तुमी रिफॉर्म्स करपाक जाय. मारामारी बंद जावपाक जाय. माफियागिरी जे म्हणटा पळय ते आमी क्लीन करपाक जाय. कोण मारामारी करता, कोण व्हिडिओ धाडटा, कोण ऑडिओ धाडटा मारामारी करपाक, ताका ग्रुपांतलो भायर मारपाक जाय. आयज तुमच्या बायले भुरग्यांक लोक माफियाचे भुरगीं म्हणटात. कित्याक? मारामारी करपी कोण दुसरेच आहा? सगळे करता रे हांगा मारामारी? हा? कितले जाण करता? हात वयर घाला.
कोण करिना मागीर तरी माफिया पूण व्हिडिओ येतात मरे व्हिडिओ जेन्ना मारामारीच्यो येता तेन्ना तो भुरगो टॅक्सीच्या बिझनसांच्यान भायर येवपाक जाय कित्याक आयज भुरगीं रडटात हांगा येवन त्या 5 जाणांक लागून 100रांतले 5 जाणांक लागून ते चेडू येवन रडले हांगा चिता तुम्ही तुमच्या बायले भुरग्याक कितें दिसताले आपल्या बापायक माफिया म्हणटा तेन्ना चोर म्हणटा गुंडा म्हणटा तेन्ना माझ्या बापायचो बिझनस कितें गुंडागिरी माफियागिरी चोर तुम्ही वगीर रावतात करू म्हणटा 5 जाणांक मस्ती आमच्या रेव्होल्युशनरी कोण जाय सांगता आमच्या हेतून जर कोण मारामारी करीत फकाणां करीत आमी ताका डायरेक्ट भायर मारता कित्याक बाकीच्या भुरग्यांचेर बोट दवरपाक जायना कोणी त्या 4 भुरग्यांक लागून सेम तुम्ही फॉलो करपाक जाय आणि जर फॉलो करिना जाल्यार रोडान फायदो ना काय जावपाचें तुमच्या बायले भुरग्यांक सदांच चोर आनी माफियाची भुरगीं आनी बायल म्हणून लोक म्हणटले आनी काय म्हणपाचें ना सो वयता वयता सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही अशेंच युनायटेड रावा ओके आनी तुमकां जो सपोर्ट जाय तुमकां फॉर एक्झाम्पल तुमकां वेबसायट करपाक जाय इवन तुमकां एप सुद्दां करपाक जाय रेव्होल्युशनरी घेवन सदांच तुमच्या वांगडा आसतली पूण आमकां तुमची इमेज पयलीं म्हटल्यार क्लीन करपाक जाय आमकां टॅक्सीन रिफॉर्म हाडपाक जाय आमकां प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हर ट्रेन जाय प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन स्किल्स जाय प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हर म्हटल्यार गोंयचो एक टुरिझम प्रोमोटर म्हणून आमकां तेचें नांव जाल्लें जाय देव बरें करूं थँक्यू हॅलो मनोज एक सिंपल क्वेश्चन तुवें आतां कितें सांगलां जे मिनिस्टर येता ते उलोवन वयता आनी तुवें सांगलां कितें जे पर्यंत आमचो संप सोंपना ते मेरेन तुमचो मनीस आमच्या वांगडा आसतलो जो मेरेन संप सोंपना तो मेरेन आमचे जे आरजीचे भुरगे आसा पळय कोण ना कोण तरी हांगा आसतलो ही प्रॉमिस हांव तुमकां करता कित्याक आमी आतां इलेक्शनाक पावले आसा आनी आमचे सगळे कडेन मिटींग फिक्स जाल्ले आसा म्हाजें पूण हांव जेन्ना म्हाका टायम मेळटलो तेन्ना हांव येतलो पूण हांव प्रॉमिस करता की आरजीचे भुरगे माझं नाव अजित नाईक म्हाका तुम्ही वाटल्या म्हणून हांगा तरी अजूनही परत उलो मारता बाकीचे आसा पळय तेंच्यांनी येवचे आम्ही हांगा एक डिसिजन घेतलेले सगळ्यांनी मिटींग अटेंड केल्ली 8 दीस कोणी मिटींग अटेंड केल्ली आसा हांगा म्हटल्यार 8 दीस पर्यंत हांगा कोण कोण येयल्ले आसा सगळ्यांक खबर आसा न्हू मॅक्झिमम लोक येयल्ले आसा आयज बरें दिसता बायलांक घेवन येयला म्हणूनच न्हू आयज म्हाका दादल्यांची बरी वाडटी संख्या दिसता आमी हांगा कोणूय स्टेजीर चडटा ताका ताळयो मारपाच्यो बंद केल्ल्यो काय ना केल्ल्यो मरे हे म्हाका मातशें मनोज बाबाक सांगूंक जाय आमी हांगा कोणूय पॉलिटिशियन चलो ताका आमी ताळयो मारपाच्यो बंद केल्ल्या आमी कोणूच लिडर न्हू स्वताहून एक लिडर अशें सांगलेले आसा परत आमी आनी एक डिसिजन घेतलेले कालूय परत सांगलेले काल थोडे जाण नासले म्हणल्यार काल पाडवो आसल्या कारणान थोडे नाच जाले आमी कालूय डिसिजन घेतला की बाबा प्रत्येक टॅक्सीवालो डिसिजन घेतलो लास्ट मोमेंटाक हे पॉलिटिशियन्स येता पळय तेंच्या अंडर न्हू आमचे डिसिजन आसतले गोवा माणसाचेर कितें करपाचें पळय ते हे आमी डिसिजन घेतलेले आसा म्हणसर आमी हांगाच रावतले ना जाल्यार भायल्या तुमकां जर टॅक्सी चलोवपाची आसा जाल्यार सगळे जाण येवपाचे आसा हांगा जाल्यार प्रत्येक टॅक्सी स्टँडाचे जबाबदारी आसा की पिकअप करता ताका बंद करपाचो आनी हांगा सांगपाचो तुमच्या बोटाक चिमटो येता म्हणून येयल्या तुमी हांगा काय आमी आपयता म्हणून येयल्या चिमटो येता म्हणून येयल्या मरे म्हाका बापाचें मातशें वायट दिसलें बापान म्हटलें आमी चोरूंक जाय आपल्या भुरग्याक त्या गव्हर्मेंटाकूच आमी सांगुया आमचे कडेन कितलेच ग्रॅज्युएट भुरगे आसा जांकां हो नोकरी दिवंक ताकोंक ना म्हणून आमी ह्या टॅक्सी धंद्यान भितर सरल्या तो बाबू सांगता
आम्ही टुरिझम प्रमोट केले भायर वचून टुरिझम काय प्रमोट करूंक ना रे बाबा आमचो बापूय बीन 50 वर्सां पयलीं टॅक्सी चलयतालो तेंच्यांनी प्रमोट केला तेंचो दोना आमी हातीन घेतला तेका लागून हो दोनो आमी सोडची न्हू ते पळयता आमी हो दोनो सोडटा आनी ह्या गाद्यान केन्ना हाडूंक भितर मेळटा काय म्हणून तेन्ना केन्नाच जावंक दिवं नाका म्हणे बरें फाल्यां सकाळी कोणाकूय घट धरून सुद्दां कोणूय कितें करूं आसा कित्याक आमच्या भितर हांगासर सुद्दां आतां तेंचे मनीस कोण कोण आसतले तेन्ना मातशें शादुरूय बीन रावा पूण ही दोनो केन्नाच सोडूं नाका देव बरें करूं सदांच म्हणटालो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो सांगतालो की युनियन लिडर चोर म्हणून कित्याक प्रत्येक मिटिंगेक घेवन भोंवलो